प्रामाणीकपणाचो रस्तो चलूंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी करुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मोगाड म्हज्या भुरग्यांनो, प्रामाणीक मनीस आमी कोणाक म्हणटाव? आमी जायते फावटी आमच्या संवसारी जिवितांत जियेता आसतना आमी म्हणटाव हो मनीस प्रामाणीक, इज अपरायट. कित्याक म्हणटाव काय आमी? कित्याक तो मनीस आपल्या जिवितांत आसलेली तत्वां बरे तरेन सांबाळटा. तो मनीस आपल्या जिवितांत आसलेले सिद्धांत आमी म्हणटा वॅल्यूज बरे तरेन पाळटा. जो मनीस आपल्या जिवितांत दर एक खरो नागरीक कसो आपल्या जिवितांत आसलेले देशाचे कायदे बरे तरेन पाळटा, असल्या मनशाक आमी प्रामाणीक म्हणटा. उडीक आमच्या मनांत जायते वेगळोचार आसत, जायती समजणी आमच्या मनांत दुसरे दुसरे भाशेचे आसत, पूण प्रामाणीकपणान जिवंक संवसारी वस्तू आमकां गरजेच्यो खऱ्यो, पूण संवसारी वस्तूंक आमी चिकटून रावना. संवसारी वस्तूचे वयर आमकां उत्मीक तत्वां आसात, ताच्या प्रमाणे आमी जिवंक वावुरता. अशें एका घडणेचो उगडास येता. एक चेडूं आपल्या जिवितांत एके कॉलेजीन आपूण एडमिशन घेता आनी बरी नांव वचपी कॉलेज ती आसता. ही कॉलेजीन तें एडमिशन घेतल्या उपरांत ताच्या घरांतल्यान ते कॉलेजीन वचूंक ताका पयस पडटा. म्हणटकूच ते माद्रीच्या कॉन्व्हेंटान हॉस्टेल आसा तातूंत रावूंक ते आपल्याक परवानगी मागता आनी माद्री ताका दितात. दिसपोटी आपले कॉलेजीक तें वेता, बरे तरेन आपलें शिकप तें करता. दिसपोटी आपल्याक दिल्लें कार्य, कॉलेजीन वावर जावं कॉलेजीन जें कितें शिकयतात आपलें दान मन घालून तें कॉलेजीन बरे तरेन शिकता. सकाळीं उठून आपल्या उत्मीक वाटेन आपल्याक ओदीक जीं तत्वां आसात आनी आपली मुल्यां जीं आपल्या आवय बापायन शिकयल्यात ताचे प्रमाणे सद्दां माद्रीच्या कॉन्व्हेंटान ते मिसाक आसता. मीस जाल्या उपरांत आपलो नोस्तो केल्या उपरांत आपली शिकप तें करता आनी कॉलेजीचो वेळ जाल्या उपरांत कॉलेजीक तें वेता. अशें आसतना ताचे बरोबरची जायते फावटी ताची बऱ्यो वस्तू पडयतात. ताची हेर माद्र्यो भयण्यो आसात त्यो ताका पडून खुशाल जातात. हे भुरगें आपल्या जिवितांत बरे तरेन आपलें जिवीत सारता हें पडून तीं एकदम खुशाल जातात. आनी बाबा भयणीनो, थोडीं ताची फ्रेंडां जीं आसतात नोसायेन भरतात. ताका खालावडूंक, ताचें नांव विबाडूंक, ताका दुसऱ्या नांवान पाचारूंक तीं वेळ काडिनात. आनी हें करूंक तीं भितरल्या भितर खबरो करूंक सुरू करतात. ताचें नांव विबाडटात, नाका आसलेल्यो ताचे विशीं खबरो करतात. हें सगळें हे चेडूं आपल्या जिवितांत आयकता, पूण तें आपलें जिवीत कशें तें जाणा जाता. आपल्या जिवितांत आपली तत्वां घट आसात. आपल्याक जी शिकोवन दिल्या ती आपल्या आवय बापायन बरी शिकोवन दिल्या हें मनान धरून आपलें जिवीत तें सारता. जायते घराणे ताचेर येतात, पूण माद्री भयण ताका ओदीकूच सपोर्ट करतात. ती जाणा आसतात ताचें जिवीत आनी शेकीम बाबा भयणीनो, ह्या जिवितांत तें ओदीक आनी ओदीक आपल्या कॉलेजीन तें फांकारता, पयलें येता आनी सगल्यांचें तोंड बंद जाता. पूण आपल्याक दिल्लें दूख, आपल्याक दिल्ले त्रास हे इश्टा इश्टिणीक वचून तें भोगसणें फावो करता. आनी अशें जेजून जें कितें शिकयल्लें आपल्या दुस्मानांक भोगसूंक आपल्या जिवितांत तें दाखोड करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयची पयलें वाचप भाग्योन पेद्रूची पयली चीट आमी आयकता आनी तो धाकट्या आजियेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक ह्या उतरांनी तो सांगता, तुमचे सवे जायते कोश्ट, त्रास, दुमाडो आनी पिडापीड तुमकां सोंसचें पडटलें. कित्याक तुमी पयलीं क्रिस्तांवां जाल्यात जुदेवां भायर. म्हणटकूच तुमकां लोक पिडापीड दितलो. तुमी जुदेव न्हय,
तुमी आसयेचो धाकटे आसयेचो लोक म्हणटच लोक तुमकां नाकारतलो, उण्या भावार्थाचो म्हणटलो, तुमच्या भावार्थाची तोखणाय करूंक ते मुखार सोदचे नात. असले वेळार तुमकां कोश्ट पडटात, पिडापीड आसात. असले परिस्थितीन तुमी खेरीत भाशेन जेजूची पाटलावदारां सोंपतात असलें तुमचें जिवीत सारूंक तुमी मुखार येवचें म्हूण तो तांकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, तुमकां खेरीत भाशेन जी तत्वां हांवें शिकयल्यात आनी जी जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी तुमचें जिवीत समर्पण केलां त्या तत्वांचेर तुमी पात येवन तुमचें जिवीत सारचें. म्हणटकूच तुमच्या कोश्टा त्रासांनी जें कितें तुमकां दुसरो त्रास दिता त्या वेळार तुमची ह्या भावार्थाची तपासणी जाता म्हूण भाग्योन पेद्रू तांकां उगडास करता. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता खातीर तुमी सोबार तरेच्या कोश्ट सोंसतलेत हो जबाब तुमी दिवंक जाय. कित्याक क्रिस्ता खातीर तुमी ताका तर आपणायला. तुमचे सोबे अदीक आनी अदीक लोक आपल्या जिवितांत तुमकां भायरायतलो, तुमकां पिडापीड दितलो, तुमकां दुमाडो दितलो. असले वेळार तुमी तयार आसूंक, तुमी हे कोश्ट सोंसूंक आनी क्रिस्ताक तुमचें समर्पण करूंक भाग्योन पेद्रो आपले चिटीन तांकां उलो मारता. बाबा भयणीनो, आयचें वाचप आमी शुभ वर्तमान घेतलां आनी तुवें आमकां कांय बरीं 3 उतरां मेळ्ळ्यात आनी जेजू जाणवायेन, देवाचे भिरांतीन आनी गोठायेन वाडत वेतालो. मारयेक हो देवाचो पूत जल्मलो, तरी सुद्दां मारयेन आपली व्हडवीक त्या वेळार दाखोव करूंक ना. देवाच्या उतराक आपूण खालती ती जाली आनी आपल्या पुताक जो जल्मलो, देवाचो पूत तो आसलो, पूण एक आवयचो वावर, एका आवयचें कार्य आपल्या पुता सोबें तिणें बरे तरेन जतनायेन केलें. ताका जाणवायेन तिणें वाडयलो, ताका बरे तरेन एक बरो नागरीक असो देव भिरांतीन तिणें शिक्षण दिलें. इतलें की आंकवार मारेन आनी झुजेन सुमूर्तीन सांगलोले त्या प्रमाणे जेजूक दर एक देव मंदिरांत व्हरून ताची शुद्धी करपाचें आसलें तें सुद्दां ताणें केल्यो. आपलो वावर, आपलें कार्य आनी देवाची सुमूर्त पाडूंक सदांकाल ती उक्ती आसली. मारिया आपल्या जिवितांत देवाक उंचलो जागो दिता. संवसारी मन जरी तर त्या काळा प्रमाणे आसलें तरी पुत्यान आपल्या पुताक ती शिकोवन दिवची, आपल्या पुताक मोजेसाची सुमूर्त शिकोवची, आपल्या पुताक ते जाणवायेन वाडोवचो हें ती विसरली ना. भाऊ भयणो, आमचो जबाब आज आमी विचार करुया. तुका आनी म्हाका देव आज प्रामाणीकपणान जिवंक उलो मारता. म्हजो आनी तुजो जबाब कितें काय ह्या प्रामाणीकपणान जिवीत जिवंक. भाऊ भयणो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार सोफिया हे तरणाटे हांव सांगतालो सुरवातेक, ताच्या जिवितांत जायत्यो आडकोड्यो, पूण आपली मूल्य, आपली तत्वां जी आपल्या आवय बापायन शिकयल्ली तें विसरूंक ना. संवसारी वस्तू मदें ताका थंयसर विंगास आसलो. संवसारी मना प्रमाणे ताच्यो खबरो केल्यो. संवसारी मना प्रमाणे दुस्मानकाय आसली. संवसारी मना प्रमाणे आडगां नाडगां आसली. संवसारी मना प्रमाणे घुसपागोंदळ आसलो. जाणा आसलें बरे भाशेन. तें सगलें ताणें पळयलें पूण आपणावंक ना. घडयेक आमकां आज संवसारी मन आपणावंक अदीक बरें दिसता. आमी जायते फावटी म्हणटा बोगसोणी दिवंक गरो. संवसार आमकां सांगता दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. वी हॅव टू टेक रिवेंज. भाऊ भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका विचार, खरेंच आमी रिवेंज घेता? खरेंच आमी आमचो फुडो असले संवसारी मनाक करता काय, वो आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसता? कितेंय जालें तें जालें, आतां तरी आमी विसरुया, आतां तरी आमी बोगसोणी दिवया, आतां तरी आमी मनशाक उंच उबारूंक आमी वावरुया. असलें मन आमी आपणायता जायत.
जेजू आमकां सांगता तुजो उजवो दोळो तुका तो त्रासाचो जालो जाल्यार तो तुवें काडून उडोवचो असो मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे आसा. पूण हांव तुका सांगता तुजो भाव तो चूक करता वच आनी तुज्या तोंडार सांग. बाबू भयणीनो, कितले फावटी घडीक आमी सांगूंक तयार आसता. आमची तरणाटी आयजकाल बिगडलेली आमकां दिसतात. न्यूजपेपराचेर आयलां आमच्या गांवांनी ड्रग्स पावल्यात. आमचे तरणाटी नाक्यार बसून ड्रग्स घेतात. वास येता सारको. आमी आसात तयार तांकां सांगूंक? आमचे शेजाऱ्याक आमी जाणाव तो भुरगो वो तें भुरगें ड्रग्स घेता. आमी तांकां सांगता तूं कोत्ता तें वायट, वो आमी तांकां आदार जाता, आमी तांची मजत करता काय, वो तांचें आसूं पाड पडो जाता तें बरें जाता अशें चिंतून आमी ओगेपणान दीस सारता. आमकां प्रामाणीकपणान जियोंक, आमच्या भावाची सेवा करूंक आमकां सोयीक आसा. देखीक आमचेच भोंवतणी भाव भयणीं जायते आमची तरणाटी सर्वीस ना. कितलीं जाणां आमी तांच्या आदाराक पावता काय, यो पळयता एप्लिकेशन बरोवया, यो तुजी एक मजत करूंक हांव फुडें सरतां, अशें करून आमकां तांकां मजत करता काय. वो फकत म्हजें म्हाका पडना, म्हाका नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो, म्हज्या शेजाऱ्याक ना जाल्यार उदीक बरी, नाजाल्यार तो बेगीनूच घर काडटलो, म्हजें घर तुंयच उरतलें. म्हजें चिंतप एका कुल्ले सारकें, क्रॅब मेंटेलिटी म्हणटा पळय ती. बाबा भयणीनो, आज जेजू तुका आनी म्हाका मारी उद्देशी जाबा विचारता. कसलें मन घेवन हांव ही नोवेनां करता काय, कसल्या मनान हांव दुसऱ्यांक एक उदाहरण जाता काय, कसल्या मनान हांव मरयेची भोक्ती करूंक फुडें सरलां काय. मारयेन आपल्या जिवितांत प्रामाणीकपणाचो रस्तो सांबाळ्ळो. मारयेन आपल्या जिवितांत आसलेलीं ती तत्वां आपल्या पुताक शिकयलीं, पुतान ती आमकां सगल्यांक दिली. मारयेन आपल्या जिवितांत आपल्या सगल्या इश्टांची सेवा केली. मारयेन आपल्या जिवितांत खालतीकाय आपणायली. आमी आमच्या जिवितांत सोबता तसलें जिवीत जिवंक तो देव आमकां उलो मारता. बाबा भयणीनो, आमी खरेंच ह्या जिविताक वेंग मारता तेन्ना आमी हें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन चलयता काय. आमी आमची मूल तत्वां देवाच्या तत्वा प्रमाणे जियेता जाल्यार आमकां विचार करुया. देव घोडे आमकां जायते परिस्थितींनी घालता. देव घोडे आमच्या जिवितांत आडकोडी हाडटा. देव घोडे आटे विटे हाडटा आमच्या जिवितांत. कोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत दुसरे वायट येता. असले वेळार हांव म्हाकाच आनी म्हज्या भावार्थाक गोठ सांबाळटा काय. हांव जाणा काय देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण. हांव अखंड भावार्थाचो मनीस कसो जिवंक वावुरता, ओ म्हजो भावार्थ आलता दोलता. आनी जेन्ना म्हजेर परिस्थिती येता तेन्ना हांव म्हणटा, सायबा म्हाका आनी म्हजे लागीं जायना, हांव आत उबारता आनी सोडून दिता आनी सगल्या वायटांक लोबदोता. ही म्हजी गोत जाता काय. आज तुका आनी म्हाका विचार, मारयेचो फाटलाव करूंक आमी बाबा भयणीनो ह्या देव मंदिरांत येता. मारयेची भोक्ती करूंक आमी फुडें सरता. फुलां आमी घालता सायबिणीक. कसल्या मनान आमी फुलां घालता. प्रमाणीक म्हजें जिवीत जातलें सायबीण माय. तुवें जो रस्तो धरलो तो रस्तो तूं चलून जेजूचो फाटलाव करूंक आज तूं म्हाका उलो मारता जाल्यार म्हज्या जिवितांत बदलो पाडूंक म्हाका कृपा दी. आज अदीक आनी अदीक म्हज्या जिवितांत जी तत्वां मेलेलीं आसात ती जागी जावंक म्हाका आदार दी. आज अदीक आनी अदीक जेजूची शिकवण म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक म्हाका कृपा दी. हें प्रार्थन आमचे आजच्या दिसाक जावं दी म्हूण आमी मागुया. दर दिसाक जेजून शिकयलेली मुल्य तत्वां आमच्या जिवितांत आपणाव आनी मारये भाशेन प्रमाणीकपणान आमी चलूंक जेजूचो फाटलाव करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड ह्या दिसांनी मागून घेवया.